जर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कर्नाटकान वचून प्रचार केलो आनी भाजपाक मत मारात मात आमी आमची म्हादय वळोवपाक दिवचे नात अशें सांगले जाल्यार आपूण कसलेच खोके घेयनासतना भाजपांत येवपाक तयार आसा अशें आव्हान हांवें विधानसभेन मुख्यमंत्र्याक केल्लें। पूण मुख्यमंत्र्यान ताच्या उपरांत हांवें अशें केलें जाल्यार म्हादयचो प्रश्न सुट्टलो असलो प्रश्न विचारिल्लो। देखून ताजे कडेन कापासतात ना हें कळटा आनी देखूनच हांव भाजपान वचपाचो प्रश्नच येना अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन स्पश्टीकरण दिलें। तशेंच मुख्यमंत्र्याक हांवें कितें म्हणटा हें कळूकूच ना अशें विजयान ह्या वेळार म्हटलें। एवरीबडी इन गोवा अंडरस्टँड्स कोंकणी। हांवें शुद्ध कोंकणीन सांगलां की तूं जर कर्नाटकान वचून बीजेपीच्या इलेक्शनाक कॅनवास करता आनी सांगता की आमी बीजेपीक मत मारा म्हणून आपली म्हादय आपूण डायवर्ट करून दिवचो ना, हे जर गट्स तूं दाखयता जाल्यार हांव तुका फुकट येता म्हणून 50 खोके घेवन येना म्हणून दुसरे आयले ते भशेन। हे लास्ट बॅच जी आयल्या तातूंत थोड्या लोकांनी 50 खोके ऑल इज ओके आतां हें ना तो एकल्याक म्हणलो पळय हांवें असेंब्लीत तो टापकून कसो बसलो तो भावोजी म्हणून डिस्टर्ब जाता। ताका सांगलें मुंबय एक स्लोगन जाला 50 खोके ऑल इज ओके, कळ्ळें काय? तर तसो 50 खोके बी आमकां नाका, फुकट येता आनी तुजे कामाक रावता म्हणून घरान। फक्त हें गट्स आसल्यार कर म्हण। जर तूं खरें कास्ताचो गोंयकार तर वच सांग म्हणजे कर्नाटकान आपलें उदक आपूण डायवर्ट करून दिवचो ना। ताणें म्हणलें हें केल्यार तशें जातलें, तें जायना तेजें, म्हजें जॉयनींग जावपाचो क्वेश्चन ना।